आयटी प्रकल्पा खातीर आनीक 2 नवे सुवाती सोदल्यात। आयटी सांगेरूच जातले अशें वक्तव्य मंत्री समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां। शैक्षणीक मळार जावपी ह्या म्हत्वाच्या प्रकल्पाक तेंको दिवपाच्या बदला ताका विनाकारण विरोध जाता अशें सुभाषान म्हणलां। सांगेर खूब सुवात आसा, आनीकूय 4 सुवाती आपल्या नदरेन आसात अशें मंत्र्यान म्हणलां। आमी एक दोन सायटी तांकां दिल्ले आसात, कळ्ळें न्ही। दी फर्स्ट सायट कितें आसा ताका एडिशनल लँड जाय तेंय आमी दिल्ले आसा, आनी एक नवी सायटी दिल्ली आसा। लेट अस से दाखवलेले आसा। हय हय तितून एरिया पावता, एरिया आसा पावता खूब आसा। म्हजे कडेन जाय जाल्यार आनीकय 4 सायटी आसा सांग्या भितर। सांगे इज अ ह्यूज कॉन्स्टिट्युएन्सी। It consists of 1/6 of Goa's geographical area. 1/6 of land lies in my constituency. There are big chunk of lands here. आणि बरे प्रोजेक्टा खातीर करपाक शकता। जर प्रायवेट वचून ती कोट्यांनी प्रॉपर्टी खरेदी करपाक शकता जर जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या IIT सारख्या एक टॅक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटाक हें दिवपाक कितें आसा। खुबशे जाण लोक उलयतले की हेजी व्हडली जमीन कित्याक जाय। आमी पळयता थी म्हणजे कोट्यांची कोटी डील चलता लँडाची। 1 crore square meters ऑफ डील अशें खुबशे चलता। तातूंत भितर आय एम ट्रायंग टू फायंड अ प्लेस फॉर अ स्मॉल इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे बिग इन्स्टिट्यूशन इन फॅक्ट इन अ स्मॉलर लँड एज कम्पेअर टू दॅट। आमकां जाय जाल्यार 7-8 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आमी हें करपाक शकता। वाय नॉट एड्युकेशन? वाय नॉट एज्युकेशन वेरीन इट वील प्रोवायड एम्प्लॉयमेंट, इट वील गेट गुड पीपल इन गोवा, इट वील क्रिएट अ इन्फ्रास्ट्रक्चर हब। IIT सारखे संस्था जेन्ना गोंयान भितर येतात आमच्या भुरग्यांचे एज्युकेशनाच्यो हें आसा, क्वॉलिटी लायफ येतले, एक अर्बनायझेशन जातलें, आनी थंय आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलें, रोजगार मेळटलो, आनी भारताच्या उन्नती खातीर प्रोग्रेस ऑफ दी कंट्री IITians आयज सगळे जगाचेर वतात तेन्ना बरे CEO जातात, आनीक इतकी ग्रेटर मागणी तातूंत भितर आसा। इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन वी शूड प्रमोट फॉर। फोंडे व्हरपाक पणजे व्हरपाक जाय, आनी खंय व्हरपाक जाय। हांव म्हणटा की सांग्यार कित्याक नाका। आमी सांग्यार फक्त येतात ते फक्त म्हाजे उदकाचे प्रोजेक्ट, धरणाचे प्रोजेक्ट, धरणा खातीर आमी कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जमीन दिली आनी सगळ्यांक बेनिफीट जाता। मायनिंगा खातीर कितलेशेच लोक थंय हांगा येता। मायनींग रिसोर्सीस आसा, एग्रीकल्चर रिसोर्सीस आसा, धरण आसा, आनी तातूंत भितर IIT जर एक पब्लिकाक बेनिफीट जावपाचो, थंयच्या लोकांक बेनिफीट जावपाक प्रोजेक्ट कित्याक नाका, तेन्नाच हे लोक कित्याक येतात।